आयज आमी देवाचें उतर आयकलां, कानांनी आयकलां आनी कितें घडलां तें दोळ्यांनी पळयलां. इस्रायल पोरस आतां येदी व्हडली संख्या ती अरण्यांतल्यान चलोन वेता. हें मनशां कडेन केन्ना घडचें ना. पूण देवान तें घडोवन दाखयलें. पयले सुवातेर देव मोइजेसाक जिरकुटान दिश्टी पडलो. तेन्नाय तें जिरकूट उज्यान भरलेलें पूण जळो नासलेलें. ते पळोवंक म्हणून तो लागीं सरलो. देवान ताका सांगलें लागीं सरो नाकाय, जे पांयाची पायजणां काड आनी म्हजी ये, कित्याक हो जागो पवित्र. देवाशी आमी येता तेन्ना आमी जाण जावंक जाय की तो पवित्र म्हणून. आनी आमचे सगळे आपलेपण पळय आसा तें सगळें काडून उडोवचें आनी ताका आमच्यान अणभवूंक जातलो म्हणून ताणें पयलो अणभव हे भाशेन घेतलो. आनी देवान ताका हुकूम दिलो, तूं आतां हे म्हजे पोरजेक त्या गुलामपणांतली काडून भायर हाडटलोय. हें कशें जातलें? हांव तुजे बरोबर आसतलों आनी हांव तुका सगळें करून दाखयतलों.